सोवे कितें करून म्हाका इतलो आनंद भोगता तितलो आनी कित्यानूच भोगना. पूण हांव हेवूय जाणो की स्वता पासून हांवें कितें करूंक जाय म्हूण. तूं जाणें सगळें थीर रावपाचेर आतापलां. पळोवया 1 पेद्रू 5:8. थीर राव सोमजीकायेन म्हणजे शीस धरून शितोल मोनाचे सगलो वेळ चतूर आनी सांबाळून रावात. कित्याक तो तुजो दुस्मान देंवचार एका गोरोस घातलेल्या वागा परी भोंवता बुकेन चावन कोण पूण धरून ताका गिरासूंक. आतां हो ग्रांथ म्हाका दिसता चड म्हत्वाचो आनी हांवें हो संपूर्ण बायबलीन पळयला. सुमार 35 वर्सां फाटीं जेन्ना हांवें पयलें सुरू केलें बायबलीचें शिकवण करूंक. आनी म्हज्यान तुका सांगो येता तुज्या जिवितान वस्तू थीर दवरून घडयेक एक चड आव्हान जें आमच्या मुखार दिसती पडटा. खंयच्या वेळार आमी थीर ना तेन्ना आमी चडूच कोत्तात आनी चड कोत्ता तो जावन आसा बरो सोयोग देंवचाराक. जर तूं कित्यान चड करशी वा कित्यानच फावो तितलें करिना तर तांतलें मोदें एक अदीक जाता. तूं फावो तितलें जेवना तर प्रश्न उबो जाता. तूं चड जेवल्यारूय प्रश्न जाता. तुवें चड दुरू खर्च केल्यार प्रश्न, तूं खर्च करिनाय जाल्यार प्रश्न जाता उबो. सो तूं सफाय नितोलसाणीचेर थीर आसा की तूं सगलो वेळ साफ कोत्ता आनी नितोल कोत्ता आनी कोणाच्यान तुज्या घरान स्वास घे नजो तोरी एक प्रश्न. पूण तुजें घर साफ करिना जाल्यार प्रश्न. तूं कितलीं जाणां सजमतां कितें उलयता तें की आमच्या जिवितांत 2 भागांनी आमी थीर रावोंक जाय. म्हाका दिसता आमी व्यायाम करूंक जाय पूण तुजो व्यायाम चडूय जावं येता. म्हाका दिसता तुवें बायबलीचो अभ्यास करूंक जाय. म्हाका दिसता तुवें बायबल शिकयता तें जम्यांत आसूंक जाय घडटा जाल्यार. पूण तेवूय तुज्यान अदीकूच करूं येता. कांय लोक इतलो भोक्ती जाता की ते किसकुतभर संवसाराच्या उपयोगान म्हणजे तांच्यो तकल्यो कुपांनी आसात आनी ती देवाक आर्गां दिता हालेलुया आनी तूं जाणो सगळ्याक भोवंक आनी ती कोणाकूच आदार दिना. ती फकत आत्मिकतायेन आसात. आमी शिकोंक जाय थीर रावंक. त्यो आमच्या जिविताची दर एक किनाची काळजी घेता. तुमकां स्वयंबीक कूड आसा तुवें काळजी घेवंक जाय. सो तुजे लागीं आसा ती तुवें उजार करूंक नास केली तर तुजे लागीं कसलेंच मागणें ना संवसारांत रावंक. तुज्यान दुकानार वचून घेवन येजो दुसरी ते परी चलना. आतां ही आसता वस्त जी म्हाका दिसता तुवें सजमोंक जाय. सो तूं स्वताची काळजी घेतलो ताका वेळ लागतलो प्रयत्न आनी डुडू आनी त्या खातीर तुवें गुन्हेकारी जाची गरज ना. वय आतां म्हाका वेळ ना, म्हाका हें करूंक वेळ ना आनी हांव हांगा एक मामा कशी भुमिका करूंक तुमकां थोडो बरो संदेश दितली. गरज तुवें कांय वस्तूचो सांबाळ करूंक जे परी तुजी कात, तुजे दांत, तुजे केस, तुज्यो नाखशो. तूं थोडो व्यायामूय आसूंक जाय. तुवें बऱ्या भाशेचें जेवण हाडूंक दुडू खर्च करूंक जाय आनी सदांच उठावळी आसूंक फावो की जायते पावटी आमकां फकत वेळ आसा कितें मेवता तें खावंक तातूंत गोठायचें कांय आसना. आनी तातूंत जायत्यो असो वस्तू आसात ज्यो तुका बऱ्यो न्हय. हाकाच लागून लोकांक तें आवडना. जर आमकां खबर आसली आमच्या कुडींनी चडसो वेळ आमी कितें घालतात ती एक आहार आसलेलो पुस्तक वाचून तुज्या कुडीन कितें घालता त्या बदल आनीक शीक. थोडे लेबल वाच आनी मागीर स्वताक प्रश्न विचार खरेंच म्हाका म्हज्या पोटान तें घालूंक जाय. वेळ काड आनी बऱ्या दर्जेचें जेवण हाड. थोडे ओगले दुडू फारीक कर बऱ्यो वस्तू हाडूंक. तूं सगळे अशें म्हाका पळयतात. हातूंत जेजूक कितें कोचें आसा. म्हाका जाय तुवें म्हाका जेजूचीच खबर सांगूंक. पळय हो आमचो व्हडलो प्रश्न. आमी फकत बसोन म्हणटात जेजू 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 आनी उपरांत आमी इल्लीशी बुद्धी वो गिन्यान उजार करिना. आमी भायर वेतात स्टिकर मोटरार लावन आनी क्रिस्ती दागिने जायतेच घालून सगळीं सजमतात आमी एक जमो मूर्ख मनशांचो. ओ म्हज्या देवा. लोक म्हाका जायते पावटी विचारतात. दर एक पावटी हांव मुलाखत घेता म्हाका तेच प्रश्न विचारतात. वय सुमार 10 तसलेच प्रश्न म्हाका विचारतात. पूण म्हाका सदांच विचारतात तूं तुजे मिनिस्ट्रीन बायलेक मायक एक बरोवपी आनी ह्यो सगल्यो वस्तू ज्यो तूं कोत्ताय तातूंत पयलो अधिकार कोणाक दिताय. आनी देवान म्हाका सारको जाबाब दिला. हांव म्हणटा हांव त्यो सदांच
मानून घालता. म्हाका दिसतो ना बेश्टोच असो जायना. हांवें म्हजो पयलो अधिकार विंचला. आयज ते न्हीद आसत फाल्यां घोडेक ते तशें जावचें ना. कारण आमचे जायतोच वावर पडटा आनी जायत्यो हाकाच्यो मागण्यो आनी आमी शिकोंक जाय कित्याक हो म्हणटले आनी कित्याक ना म्हणटले. आनी वायट न्हय तुवें कोणाक म्हटल्यार आयज म्हज्यान ताका हें करूंक जायना. म्हाका दुसऱ्यो वस्तू आसात तांची काळजी घेवंक जाय. पळय इश्टांनी, हांवें तुका सांगलां हो निरोप तुमकां आवडटलो. तुमकां कांय जाणांक खात्री जावंक ना. तूं म्हणटाय म्हाका दिसता हांवें आयकलां टॅलिव्हिजनान प्रवचन कोत्तलें स्वताक विसर आनी त्याग ह्या विशीं. बरें, हो एक बरो संदेश. म्हजें बंद करूंक तुका जाय जाल्यार प्रवचन करूं येता. बारीक पळयात. ताका म्हणटात पुरे सालागाद देवाच्या उतराचे. थंय वेल आसा त्याग करूंक, थंय वेल आसा म्हणून ना म्हाका थोडो वयसोय घेवंक जाय आनी म्हाका स्वताक लागून कितें करूंक जाय. सो तूं थकला तर तें जॅम काड. दिसाक 24 वरां थकला म्हूण बोबा करिनाका. म्हूण हांव थकलां, हांव एक जॅम काडटां. सो तूं चडूच थकला आनी तूं कांय करिना पूण खूब काळ जालो तूं असल्यो वस्तू करीत आसा आनी तूं त्या तरेचो मनीस जाका कितें आवडटा नकलो मॅनिक्युअर पेडिक्युअर एक चाल जाल्यार म्हूण तूं कांय वेळ म्हाका मेवचो ना. हांव स्वताची काळजी घेवंक लागला. म्हणजे आमी संवसार कोबा जावचो आसलेल्या परी वागतात. हांव नकळो आमच्या घरांत आनी एक ल्हान हायवे आसा जी शारांत वेता. ते हायवेक जोडटा आनी 2 ल्हान सुवातो आसात जंय आमी सेल फोन टावर ना. म्हणजे आमच्यान चावोंक जायना 2 मिनिटांक आमकां रेंगेन मेलो ना म्हूण. म्हणजे आमच्या समाजान आमी आयज मूर्खपण कोत्ता. म्हाका उगडास आसा एकेच तोरेन आमच्यान आदी फोन करूं येतालो तो मोतोर रस्त्याच्या बाजूक धरून पार्क करून पे फोन आसा तो सोडून आनी सारके सुटे पयशे आसून. तूं जाणा तुवें सदांच वस्तू निटायेर घालूंक जाय तुज्यान जायना. म्हाका दिसना कोण पूण केन्नाय म्हणटलो बरें म्हजें जिवीत हांवें सगळें थाऱ्यार घालां आनी तूं जाणा हांव केदींच ताचे भायर वचना. आमी सगळीं भायर वचपाच्या दोशेर आसात. आमकां आयज जायत्यो वस्तू करच्यो पडटात. आमकां सेल फोन आसा, इंटरनेट आसा, लोकांच्यान 24 वरां आमकां भेट दिवं येता. आमकां जायती जबाबदारी आसा. आयज संवसार खुबूच बदलला आनी तूं जाणा हांवें शेकी कितें थारायलें तें संवसार बदलपाचो ना देखून हांव बदलल्या. सो तूं सगळो संवसार बदलतलो म्हूण रावता तें घडीक जावचें ना. तर गरज तुवें बदलूंक आनी तुवें खात्री करूंक जाय खंय तरी तुज्या जिवितान तूं थंय आसा आनी तुका आवडटात त्यो वस्तू तूं कोत्ताय. कितली दुखेस्त वस्त तुज्या जिवितान जातली जर कांयच आनंद घेनासतना तुजें जिवीत सोंपत जाल्यार. आनी तूं जाणा हांव सुमार 50 आनी आसली हें घडच्या आदीं म्हाका भुरगेंपण मेळोंक ना. हांव भुरगें आसतना म्हजो बापूय सगळे वेळ म्हजो अपमान कोत्तालो आनी म्हाका भुरगेंपण आनंद मेळोंक ना. म्हजे भितर एक बरें भलायकेन वाडलेलें भुरगें नासलें. म्हणटच फकत वाडोवन व्हड आसली जबाबदारी आनी काम काम काम. वय म्हाका तुमकां सांगूंक जाय देवाच्यान कितेंय दुरुश करूं येता. आयज हांव 68 वर्साचें आनी म्हाका खूब आनंद आसा. पूण एक वस्त हांव शिकली ती खात्री करूंक म्हाका सगल्याचो आनंद मेळोंक सगल्याचो. म्हाका हें आवडटा. म्हाका जेवणाक वचोंक आवडटा. आयज दनपारां जें काडूंक म्हाका आवडटलें. आयज राती परत येवंक म्हाका आवडटलें. तूं कोत्ताय तितल्यानूय आनंदीत जा. हांव चिंतालीं वय जर हांवें हें केलें तर उपरांत म्हज्यान आनंदीत जावं येता. बरें आतां हें करून काडीत वो तें खोशी जातली वो जेरूल खोशी जातली जेन्ना आतां कोणाक खोशी भोगली कशें दिसतलें कोणें म्हटल्यार ह्या वेळार हांव खोशी आसा आनी हांव तातूंत आनंदीत जातलीं. एका मिनिटाक म्हाका तुमकां शिकोवंक जाय लोकां खातीर वस्तू करपाचें बंद करूंक आनी सुरू करूंक तूं कोत्ता तितलेंय दोनया सवें. हांवें चिंतलेले परस आयज म्हाका अदीक आनंद मेवला. तुमी कांय जातांनी आयज सदांचो मामुली वस्तू पासून कितलो वेळ जालो नाकारल्यात आनी आतां तुमकां हुतात्म्याचो दर्जो मेवला. आनी हांव तुमकां सांगता गरज तुवें तें सोडून दिवपाचें तें खुशीन उडय आनी सुरू कर म्हणून म्हाका खोशी दवरूंक आनी कोणाचें काम न्हय तें म्हज्या आनी देवा भितर. म्हाका केन्ना कितें जाय त्या पासत हांव मागणें कोत्तलीं. जोर आनी कोण म्हाका दिना देवान म्हाका प्रवानगी दिल्यार हांव तें म्हाकाच दितलीं. गुलामानो तुमच्या संवसाराच्या दोनयाक सोगतान खालती रावात. तांची शाबासकी जोडच्या मनान फकत तांचो दोलो तुमचेर आसा तेन्ना न्हय सामक्या काळजान. देवाक तुमचो रेस मेद म्हूण आनी तुमी ताका खरेपणी मानतात म्हूण कितेंय तुमचें काम जावं दी.
सो ते एक टॉयलेट साफ करूंक वो एक कंपनीचो CEO जावंक सो तुजे भुरग्याचे मोटोर चलयता वो बागींतले तोंड कोत्ता वो मोटरांतले तेल बोलता तुजी शिर्वीस कसली जावं तुजें दान मोन लावन तांतून वावर कोर तेव्हा केल्या पोरी आनी नोय मनशाक म्हज्यान तुका कितें सांगो येता आनी अपेक्षा दवरतात तुमी वायट वचचे ना म्हूण पूण पोले तुमचेर परिवर्तन हाडूंक म्हाका गरजशी ना आनी म्हाका चडूच दास्ती पडल्या तूं कितें चिंताय तें आनी हांव मेकलें आसा म्हाका जाय करूंक आनी तुका जाय तें करूंक मेकलें जातोच तेन्ना तुज्या मोजेन वेल सारूं येता पूण हांव हांगा तुमचे पासत ना अशें न्हय पूण सच सांगू हांव हांगा देवा खातीर आसा कित्याक म्हाका दिसता ताका जाय हांवें हांगा आसलेलें आनी जर तुज्यान शिको येता म्हाका कितलो वेळ लागलो हें शिकोंक आनी तितलें निरासपण हांव तुका बगूंक दिवंक चिंतिना सो तुज्यान शिक्षीत सगलें एकल्या पासत करूंक तूं कोत्ता तितलेंय कर आनी जाण आसा देव सदांच पोल येता म्हूण आनी तूं कितें कोत्ता तें जर तुवें बऱ्या काळजान आनी मनाचे अवस्थेन केल्यार देव तुका इनाम दितलो पूण जर तुवें लोकांक खुशी करूंक तें केल्यार सगलो वेळ वो चडसो वेळ पासून तुका त्या लोकांक कोटल्यान मेळचें ना जे तूं चिंताय तुका मेळोंक जाय म्हूण आनी तूं निराशी जातलें नाकारतेलें आनी तूं ताचेर चावतलें आनी जिन्सा तरेचे सोयरीगुतीचे प्रश्न उबे जातले आनी तुवें आयज तुकाच हो विचार करूंक जाय हांव कित्याक कोत्तां जें कितें हांव कोत्तां तें हांव खरीपणी आमकां काम कोत्तात तांकां सांगता सो तांकां फकत पागार जाय जाल्यार केदींच खुशी जावची ना म्हणजे आमी आमच्या लोकांक बरें फारीक कोत्तात पूण जर तुजो एकूच हेतू दुडू करूंक जाल्यार तुका कितेंय मेळल्यार पासून तुवें खंय तरी काम करूंक जाय जरी तुका दिसता तूं थंयसर आसोंक जाय म्हूण तुवें थंय काम करूंक गरज ताका सत मानता की देवान ताका ती नेमूंक दिल्या म्हूण घडयेक तूं कोण पूण आसा जाची तुका देवाक जाय काळजी घेतली तूं कारान जा तुवें आसोंक जाय तें चिंत हें चिंतपाचें सोडून दी वय तुझा न्हय हांवें तुका हें केलां आनी हांवें तुका तें केलें हांवें तुवें सगळें केल्या उपरांत हांवें तुका हें केलां तें केलां आनी कोणूच म्हाका शाबासकी दिना कोणूच म्हजो मोग करिना आनी हांवें म्हजें पुरें जिवीत लोकांचे सेवेक भेटयलां आनी आतां म्हजें कितें हांव एक जाणटो मनीस कोणूच म्हजी काळजी घेना आनी कोणूच म्हजो मोग करिना बरें वो तुजोच गुन्यांव हांव चिंता तितली तूं खुशाल आसा अशें दिसना आनी कित्याक तें तूं जाणय आनी हांव सजमतां आयकात स्वताचे चुचुरे करप सोडून दिवंक म्हाका आगोट जालें म्हणजे हांव फकत आपले चुचुरे करप हें मूर्खपण पूण अशें जातालें देव भायर वचत गॉल्फ केलो आनी मागीर हांव घरा रावो आनी रडोन हे कितलें सापूच पिशापण न्हय ताका गॉल्फ खेळपाचो आनंद जालो ना एक वस बदलूंक ना चिरूल देवाक तें आवडोंक ना आनी शेकी हांवें निर्णय केलो तुजा न्हय कसलो तो गॉल्फ खेळोंक वेतलो हांवें कितें करूंक जाय चिंतपाचें आतां हांव ताका वच म्हूण सांगता वच सांगता बरे भाशेन राव हांव तुका सांगता सो तूं खुबशीं वर्सां काजारी जाशी तुका शेकीत हांवें जातलें की हाचे सगळ्याचेर झगडें करप फायद्याचें न्हय म्हूण म्हणजे कांय वस्तू म्हाका पिश्य कोत्तल्यो आतां हांव चिंता त्यो गोमतीच्यो म्हूण आतां हांव पाटलें नियाळून चिंता म्हज्यान सत मानिनेचो हांवें तशें केलें म्हूण सुमारभर ताचे कडेन उलयना जावन त्या बाबतीन आतां हांव चिंता देव आनी हांव खूब हांसतात तो इतलो गोमतीवंत तो खरोच गोमतीवंत जितलो तूं जाणटो जाता तितलोच तूं गोमतीवंत वस्तू कोत्ता चड करूंक तूं त्या दोशेर पावतो जेन्ना तुका खरेंच सगळ्याचो सगलो वेल उगडास उरना तूं जाणें आनी कितें म्हाका खुशाल दवरता म्हज्या वोलीचेर वस्तू आसा ताचे मोदें म्हजो गोरकार म्हजो आनंद आनी हांव तुका हें सांगता बायबल म्हणटा एके वस्तोरेन आपल्या घोवाचो आनंद घेवंक जाय
न्हय ताका परत्याक पत्ते दिवन आनी बदलूंक आनी मरसर किजिला करून आनी स्वतांक की तो घरा येवंक पासून चिंतिना ताचो आनंद घे. हांव जाणो तुमी कांय जाणां ह्या वेळार रावता त्या बिल्डिंगांतले धांव मारूंक वस्तरे तूं खरेंच जाणो तूं कितें उलयताय तें तूं जाणोय हांव कोणा लागीं काजार जालां हांव थंय वयर बसून उलोवंक ना. वय जे दादले आयज आयल्यात तांतून ते तांकांय मेजता. वय दादल्यांनी आपल्या घोरकांनी सगळें बरें रावंक जाय. तुका जाय तें कोर देवा सवें. जें कितें तूं देवा सवें कोत्ताय तें गुपचूप कोत्ता तो तुका उक्तेपणी इनाम दितलो. पूण हांव तुका सांगता म्हाका पळयात हें म्हत्वाचें. आतां हें व्हड हें खरेंच व्हड. तोर एक पावटी तूं कोणा पासत कितें कोत्ता आनी तूं त्या विशीं तारकार कोत्ता तूं तुजो इनाम ओगडायता. आमेन. बरें वाचूया मुन्यो 31. आतां दादल्यानो तुमी म्हजे बरोबर मातशी सोंसणीकाय घेवची पडटली कित्याक हे सारके उस्तेरे विशीं आसा. पूण हाका तत्व आसात जे दादल्याक वो उस्तोरेक लागू करूं येतात. देखून दादल्याची मनाची अवस्था घेनात. हांव हांगा बसून मुन्यो 31 आसा ते वस्तुरीची आयकोचो ना. कित्याक हांव तुमकां सिद्ध कोत्ता की तसली मनीस आसली जशी आमी आसोंक जाय. ही वस्तोरी म्हाका पिशार हाडटाली. हांव तुका फट सांगना जेन्ना हांव पयलींच उतराची खरी विद्यार्थी जाली हांवें चिंतलें चे कोणूच ते भाशेन जावंक ना. बरें पयले सुवातेर वर्स 10 हे दादल्या पासोंक. एक सुगुनी आनी गुन्यांवकारी वस्तोरी अशी वस्तोरी कोणाक मेलोत ती मोत्या परस व्हरतें आनी तिचें मोल मोत्या परस खूब व्हरतें. इश्टानो सो तुका बरी घोनकान आसा सो तुवें तिका शाबासकी दिवंक जाय. शाबासकी दी शाबासकी दी. आमेन. तिच्या पोतीचें कालीस तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो सगल्या तिच्या जिवितान. सगल्या तिच्या जिवितान ताका नुकसान न्हय पूण आदाव ती हाडटा. वस्तुरानो म्हाका जाय तुमी तुमच्या घोवाक एक शाबासकी दिवंक एक पूण शाबासकी दर दिसाक. म्हाका तसल्यो वस्तू आयकोंक नाका. आतां तुवें तें आयकलां एक शाबासकी एक शाबासकी दर दिसाक. वय दोनया देवा हांव तें करपाक ना. तशें तर तूं पयलें जात तें सारकें आसा तें करूंक. आनी जर तूं काजारी न्हय जाल्यार वच आनी काजार जावपाचें आसा ताका शाबासकी दी. चिकोन आदींच काजार जावंक ना. हांवें चिंतलां तेवूय भायर घालतली म्हूण. म्हाका दिसता लोकांक तें कळटलें पूण सदांच न्हय. बरें तर आतां पळय लो आनी सुटी सोडूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनत विणता सगळी मुनात ती वावुरता. ती त्या वापारी बोटी भाशेन पयसडल्यान आपलें जेवण हाडटा. ती फकत रांदीच ना ती उत्पन्नूय कोत्ता. ती फकत रांदीच ना ती उत्पन्नूय कोत्ता. ती फांट्या पालार उठटा आनी जेवण हाडटा. ती वेगी उठटा देवाक सोडटा आनी मागणें कोत्ता आनी देवा सगळें वेल सारता तिणें आनी कितेंय करच्या आदीं. आतां हें हांव अशें म्हणूंक काडटां आनी हांव घडये कायदे करिना केन्ना तुवें देवा सांगाता वेल सारचो जाय. हांव जाणो कांय लोक सगळोच वेल घेना आनी तशें जायतें. पूण हांव फकत सांगता जर तुवें निर्णय घेत जाल्यार तुजे पयले दीस 30 मिनीट दर दिसाक देवा सांगाता सारूंक. एकवटान ताचे थंय उलोवन मागण्यान वाचून संगीत आयकोन नोमान करून वचन तुका सांगो येता की तुजें पुरें जिवीत बदलतलें म्हूण. आनी म्हज्यान तुका हेंय सांगो येता सो तुजे वालेरीन तुका देवाक वेल ना तर तुका एक गंभीर प्रश्न उबो जाता आनी तुका केदींच आनंद आसचो ना आनी तुका केदींच शांती मेवची ना.
ती फांत्या फारार उठता, आपल्या गोराब्याक जेवण दितात, चाकरांक कामां वाडटा. तूं चिंताय वोय म्हाका एक चाकोन आसोंक जाय आसली. कोडयेक तुवें तिचे परीस वागोवप केल्लें जाल्यार तुकाय मेवपाची. एका शेताचेर ती आपलें मन घालता, आपल्या हातांनी जोडलेल्या जोडीन. ती एक दोंडेकान ती ते स्विकारता, हें म्हाका आवडटा. आनी सोद्याक आसलोलो वावर सोडून दुसरी कामां हातून घेना. तो ती दुसरी नोकरी करिना, सोरी तिका थावें जायत की अशें केल्यार तिच्या आतां कोत्त्या त्या कामान असलोच अंतर दिसपाक ना. तुमी कितलीं जाणां काम करूंक आनीक काम कोत्तात. तूं जाणय कित्याक तूं भावना कबूल जाल्यांत. वय म्हज्यान तें करूंक जाता. आनी मागीर एका सुमाना उपरांत तूं म्हणटा हांवें कितें केलें काय. त्या वस्तू बदल तुवें म्हणच्या आदीं चिंतूंक जाय. हांव कितें कोत्तेली त्या वस्तू निर्णय घेवच्या आदीं चिंत. तूं स्वताक विचार जर तुका खरेंच तें करूंक जाय. एका शेताचेर ती आपली मन घालता, तें विकतें घेवच्या आदीं वा हातून घेवच्या आदीं ती दुसरी कामां हातान घेना. सोद्याक आतां आसलोलीं कामां सोडून आपल्या हातांनी जोडलेले जोडीन ती आपल्या कोमराक आपलो पालो बांदता. आत्मीक बॉल, मनाची शक्ती आनी कुडीचें बॉल. मुन्नो 31 वस्तोरेन व्यायाम केल्लो. आनी हांव जाणा व्यायामा बद्दल तुका नाका उलयलेली, पूण देवान आमकां हे सगळे सांदे दिल्यात कित्याक आमी चलोंक जाय देखून. न्हय फकत ती आपले हात मजबूत कोत्ता. मजबूत म्हाका म्हजे बॉल दाखोवंक बरें दिसता. म्हजे बॉल आपलो व्यापार बरो चलता म्हणून ती जाणो. हें तूं पळयताय, तुज्यान चुकोंक जायना. आपलो वर्स 18 आपलो व्यापार बरो चलता म्हणून ती जाणो. कोणा पासत तें केलें? देवा पासत, देवा वरवीं, देवा थंय आनी देवाक लागोन. ती आपल्या कुटुंबाक तें कोत्ता अशें म्हणना. ती पगाराचे चॅकीक करिना. ती आपल्या बॉसाक खोशी करूंक तें करिना वा आपले बरें चिंतूंक जाय म्हूण. आपलो व्यापार बरो चलता म्हणून तो जायना. तिचो दिवो रातचो पालो ना, पूण रातभर तो जळत रावता आडकोल, त्रास वा दुखीन. तिका आडकोली आसतना पासून तिचें घर, तिचें जिवीत आजुनूय उजवाडान भरलां. तिचो दिवो पावलो ना कित्याक आडकोलीचो फुडो करूंक तिका आदींच बॉल आसा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी भोंवतणी सदांच सुटाची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उकोडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता, जावं कुडीन, मनांत वा उर्बेन. तुज्यान ती कसली मनीस तें पळोवं येता. ती लोकांक उत्तेजन दिता, ती लोकांची काळजी घेता, ती गरिबांक दान दिता. पूण तिणें पयलें कितें केलें? तिणें स्वताची काळजी घेतली. ती वेगळी उठली, आत्मीक बॉलान भरली. तिणें थोडो व्यायाम केलो. तिणें कांय सारक्यो मेन्यूची येवजण केली. तिणें बऱ्यो लागतात तसल्यो कांय वस्तू केल्यो. आतां तूं एका मिनिटाक पळयतलें तिणें आपल्याक जायतींच बरीं कापडां शिवलीं. वर्स 21 ही लेगीत आयल्यार आपल्या गोराब्याच्या टिक्का भिरान ना कित्याक ताचे सगळे चाकर गरम कपडे नेसल्यात. तातूंत क्रिस्ताचो उगडास कोत्ता. ती स्वताक न्हय दुसऱ्यांक पूण स्वताक आपले पांघरून तयार कोत्ता. ती नाजूक जांबलाची रोगाचे कपडे नेसता. असल्या नेसपाक देव मुनियारांनी आनी देव मंदिरांतल्यो वस्तू नेटयल्या. हांव ताका जोडटा. ती बरी नेसता. ती बरी नेसता. बरी नेसता. हांव शॉपिंगान वेता. तिच्या घरकाराक शारान भोंवोन आसता आनी तो गांवच्या जाणट्या मोदें बसता. म्हाका खात्री आसा डेव केन्नाय थोकता लोकांन म्हटलेलें आयकोन, तूं जॉयसाचो घरकार न्हय, तूं जॉयसाचो घरकार न्हय. तो म्हणटा ना, ती म्हजी बायल. पूण मुद्दो बरो आसा. ती नाजूक लुगटाचे भितरलें न्हेसप शिंवता. ना न्हेसप नो आनी वयथान घाला नेसतात. आमी भितरल्यान कापड्या पासून पावलीं. ती कपडे विणता आनी विकता. ती वेवपाराक पोटे पावयता. चलात आमी काबार करुया. धिरान आनी भोवमानान ती न्हेसल्या. तिच्यान फुडाराक हांसूं येता, मुखार येतात त्या दिसांनी. वर्स 26 शाणेपणी ती आपले तोंड उकोडटा. दोळ्यालपणाची शिकोवन तिच्या जिबेर आसा. बूद दिवंक आनी दाखोवंक आनी दुसऱ्यांक दाखोवंक. आपल्या घरान कितें जाता ताचेर ती बारीक नदर दवरता. ती बेकार बसोन तारकार करून चुचुरे करून जेवण जेविना. हॅलो, ती म्हणटा हांगा बसोन चुचुरे करिना. तुमी कितलीं जाणां तें पळयतात जे ती कोत्ता पळय तें. ती थीर रितीची वस्तोरी वो दादलो.
ती दुसऱ्यांची काळजी घेना पण आपणाची काळजी घेता. ती पॉयटली उठता, ती आत्मिकतायेन गोट जाता, ती आपलो दीस मांडटा. ती तिका काय सामाजिक वावर आसा, तिका आवडटा ते ती कोत्ता, तिचे लागीं सोबीत वस्तू आसात, ती बरी कापडां न्हेसता, ती थोड्या धोंड्यांनी मिसळ जाता. म्हाका दिसता वेळ पावलो तुमी कांय जाणांनी ही शिकोवन घेवंक. तिचो गोरकार उठून तिची कीर्ती गायता, तिची भुरगीं उठून तिची कीर्ती गायता. माटेरपणाचे सवक सोडून दी. पळय म्हजे पासत कोणूच काय करिना. स्वता पासत कितें कर. खंय कोणपूण केल्यार पुरो. ती करिनात तूं स्वता कर. हांव हें सगळें करून थकलें, हांव फकत वावरतां. बरें, सगळो वेळ काम करिनाका. मागणें कर आनी सोडून काड कितलें उरलां तेंच करून सोपय. ताचे वयन सोबेस करिनाका. हांव तुका सांगलां, थोडो विसय घे आनी खात्रीन तुजी काळजी घे, कारण तूं दुसऱ्याची काळजी घेताय तितलेंच म्हत्वाचें. तर विसरो नाका, तूं बरें काम कोत्तेलें, दुसऱ्याची काळजी घेतल्यार, सो तूं गोट आनी बरे भलायकेन तुजी स्वताची काळजी घेत तर. देवाचो आशिर्वाद आसूं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रींत तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्यांक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रींतांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची उन्नती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारांत परगट करूंक.